देवाचें उतर ह्या नियाळ मालाक सगळें तुमकां माये मोगाचो दिता. मोगाल भाव भयणीनो, थोड्या म्हयन्या फाटीं घडटली ही घडणी. एक तरणाटो बसींत प्रवास करूंक पणजे प्रासार गेल्लो. तूं एक जाणटो मनीस बाबडो कसो बसलेलो आसा तो ताणें पळयलो. बस सुटोंक वेळ आसा तो पळोवन हो तरणाटो ह्या जाणट्या मनशा सुरशीं गेलो आनी ताचे लागीं उलोवंक लागलो. तो जाणटो मनीस दुसऱ्या जाग्यार वचपाची भास चुकून हांगा पणजे पावला म्हूण कळयता. तो तरणाटो ताची सगळी माहिती घेता आनी त्या जाणट्या मनशाक वचपाचे सुवातेर बसीर घालून धाडटा. तो जाणटो मनीस खुशाल जावन त्या तरणाट्याचे उपकार आठोवन आपलो ताका आशिर्वाद दिता. दुसरे वाटेन हो तरणाटो आपल्याक एक बरी करणी करूंक संदी मेळटली देखून खुशाल जावन आपलो प्रवास करूंक फुडें वेता. आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत खुशालकाय येता तेन्ना आमी कितें करता? पयले सुवातेर आमी आमच्या शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक ती खबर फोन करून वा तांच्या घरा वचून ती तांकां दिता. आंकवार मारिया देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण देवदूत तिका खबर परगट करतात. त्याच बरोबर तिचे मावशे भयण एलिझाबेथाकूय जाणटे पिरायेर भुरग्याचो गर्भ सांबाळला आनी आतां 6व्या म्हयन्याची आसा म्हूण ही खबर देवदूत आंकवार मारयेक दिता. गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांत आमकां खात्री दिता की जेन्ना देवाचेर आमी पातयेवन रावतात तेन्ना देव आमकां मोगाच्या उतरांनी उलो करतलो आनी सगळीच खुशालकाय आमच्या जिवितांत वस्तली. ताचो ताळो आयकूंक आनी भावार्थान जिवूंक आमचेर दवरलें आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता की मारिया दोलवडान जाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नमन केलें. दोगूय वस्तोरेंची भेट जाली. मारिया आनी एलिझाबेथ हाचे दोगांयची भेटे वरवीं तिंच्या कुशवेन आसलेल्या बाळकान कोण पुरी खुशालकायेन उडी मारली हाची खबर मेळटा. तांचे हे भेटे वरवीं दोग भुरगीं कुसवेंत आसलेल्याची भेट जाता. देवाचें उतर आमकां सांगता जेन्ना जेजूची आनी आमची भेट जाता तेन्ना ती जावन आसा एक खुशालकायेची घोडी. आनी ह्या दिसांनी आमी तें समारंभूक तयारी करता. जेजू देवाचो पूत आमचे खातीर देव सैम सोडून मनीस सैम घेता आनी आमचे सारको जल्म घेता. तो आमकां मेळूंक येता तेन्ना आमी ताका मेळूंक तयार जाता. जेजूची आनी आमची भेट जाता तेन्ना आमकां वेगळीच खुशालकाय भोगूंक मेवता. आमकांच आमी विचारुया, आमच्या जिवितांत बऱ्यो संद्यो मेळटा तेन्ना आमी देवाचो मोग अणभवला तो दुसऱ्यांक दिवंक राजी जाता. मोगाला बापा, तुज्या पुताच्या येण्याक आमी तयारी करता. दर एके घडयेक आमी बापा तुजेर पातयेवन रावूंक, मारये भाशेन सेवे साखरेची मनशां जावंक आमकां तुजो आदार दी. सेवे साखरेंतल्यान आमी दुसऱ्या भावा भयणाक खुशालकाय हाडूंक आमचेशी राव जेजू. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवचन राव.